आयच्या देवस्तुतेंत प्रमुख 4 भाग आसात. पयलें देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो खुर्साचो नमान आनी चवथो पवित्र येवकरिस्त. आतां देवस्तुतेची सुरवेली रीत आरंभ जाता. ह्या वेळार क्रिस्ताचे मणयारी पुरशांवार येवन सोम्याचें मरण नियाळून वेदी समोर ससनांक सरपडटात. ह्या वेळार आमी सर्वां भक्तीपणी दिंबी घालया आनी थोडो वेळ मौन रावन सोम्याचो पाशांव नियाळया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कनवळ्यान संवसाराक धाडिल्ल्या तुज्या पुता जेजूच्या आपल्या रक्तान पास्कांचो घुट स्थापून दवरलो. तुज्या कनवळ्याचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दयाकन बसा. देवस्तुतेचो पयलो भाग देवाच्या उतराचो संभ्रम. मनशां रुपान जेजून संवसाराक येवच्या 12 शतकां आदीं इसाया प्रवाद्यान केल्लो प्रवाद आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकतां. बापान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडिल्लो उद्देश, जेजून कश्ट मरण बोगच्या लिपोवन गेल्लो मिस्तेर, ताच्या कुर्सा मरणांतावन आमकां जाल्लो फायदो आनी ह्या सर घडितांनी बापाचें येवजन कशें संपूर्ण जालें म्हणलें आतां आमी भक्तीपणी आयकोवया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटाक जालो,
तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नासलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदीन सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत मानीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे बोंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पारवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्यांव. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यांव. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोन गेल्यांव. हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंत आसलेल्या मुखार वगोत रावतल्या बकऱ्या बरी. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फरमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका उमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टदग्धांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका तसो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवंत देखून म्हाका सांबाळ दवर. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता.
म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. दुस्मानाच्या इजा उपद्राक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केंता. म्हज्या वळखीच्यान म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळे देखलेली पर्यान कुस्मान चलता. मेल्ल्यांक दाकाल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. पुडकर मोडके बरी म्हाका कोनशाक ओडयला. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पात येवन आसा. तोच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट तर न्हिदल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझ्या सेवकाचेर पडोवन दी. तुझ्या कळनातल्या मोगा पासून म्हाका बाचाव कर. सर्वेस्पराचे बरवस तेल्यानो धैर्य आनी दृढ रावा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत खालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो शेगूण कशें आमच्या जिवितांत खरो अर्थ आनी लिसांव दिता म्हणलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत विवरिता. जेजूचे पाटलादार जाल्ल्या आमकां जेजू थंय नवें जिवीत मेळटा म्हण आमी आयकल्लें आसा. तर जेजूचें संवसारी जिवीत पळयल्यार तें आमकां स्पश्ट समजता. जेजूनी मनशा रूप घेवन सबार ताळण्या विरोध झुजोन कश्टां मरणा उपरांत ससनाचें जिवीत आसा म्हण दाखोवन दिलें. आनी अशें आमच्या जिविताक एक दिशा मेळिल्ली ह्या वाचपांत आमी आयकता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतावन तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सरकार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्खतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलेलो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशियासणाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो.
ताच्या मनकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कयेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचे उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतर हे देवाचे वोडकार. जुवां प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रा इतलें सांगून जाताच जेजू आपल्या शिसा सभें भायर सरलो आनी केद्रोन व्हाळा पलतडी वचून थंयच आसल्या एका मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे सीस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास सिपायांचे एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिभे सुडी आनी हातेरां सवय थंयच रायलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजूक म्हणून ताणें जाप दिली. हांव सोदो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवच तो म्हणून सांगल्ल्यांच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपठाले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांव सोदो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडाय न्हय ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हणलें. तितल्यार सिमा पेद्रोन आपल्या लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी शेश याजकाच्या चाकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या चाकराचें नांव माल्ख. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास सरसी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश याजक जावन आसलेल्या कायपासाचो मांव. सगळे भरचे बसत एका मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचन दिल्ले कायपासानच. सिमा पेद्रू आनी आनेकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो सीस श्रेश याजकाच्या वळखीचो. देखून जेजू सांगताय तोय श्रेश याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवट्या सरसी रावलो. श्रेश याजकाच्या वळखीचो तो आनेकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवल्नी लागीं उलोवन पेद्रू भितर व्हरून गेलो.
तवळ दार राखवलनं पेद्रूक म्हणाली. तूंय ताच्या शिसां मदलो एकलो न्हय. पेद्रोन जाप दिली. हांव न्हय. हिंव खातलें देखून साखर आनी नवखर इंगळ्याचे आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन धग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावन धग घेवन लागलो. श्रेष्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सकडांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. समेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनगोगांनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांवें कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापाड मान म्हळें. श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव सुकोन उलयलो जाल्यार सूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार आन्नसान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका कायपासा सरसी धाडलो. हेणें पेद्रू आनीकय थंयच रागोवन धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसां मदलो एकलो न्हय. ताणें ना करून म्हळें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्याचो सैरो ताच्या लागीं म्हणालो, तुकाय ताच्या सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय. पेद्रून परत्यान नाकरलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायपासाच्या घरांत राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तळफांतें जाल्लें बस जावन माचकाचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले रांत. देखून पिलातानांच भायर हाडून विचारलें, ह्या मनशाचे तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजें अधीन करते नांव. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हण जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक पाटींग गेलो आनी जेजूक आपोवन, तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे परचेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजें अधीन केलां, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें संपडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो. ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय.
तर सुदैवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायतगी. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्ही बाराबासाक सोड. बाराबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका झेरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुखोट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक धगलो ताका न्हेसयलो. तवळ तवळ ताचे सरसीन येवन नमान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारतले. पिलात सर्त्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, तासो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकोट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो धगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावळ्यारा भितर वचून तूं खंय थावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांव की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ते दिवंक नातले जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसते ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या अधीन केला, ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडयेंत हांव ताका सोडचो म्हण पिलात उपाव सोदतलो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोस म्हणजे शिळा धांपणी व हेब्रेव भाशेन गाभाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोभाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून कट्ट्यांची सुवात हेब्रे भाशेन गलगोता म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणें जेजू खुर्सार खेळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक हेवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक आनी जेजूक मदघात घालून खुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन खुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजू खुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू खुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां खाण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून
एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणल्लो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सुरती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें, म्हजी आंग वस्त्र आपणा मदें ताणें वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लेओपासाची पतीण मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हणलें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या सिसान तिका आपणाची कण घेतली. उपरांत जेजू घडूंक आसलें तें सक्कट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावच्या खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिस्सोबाच्या बोडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरलें. जेजून तो शिरको चाकतच म्हळें, संपदलें. आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. दिमी घाल्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबात आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी खुर्सार उराना जावच्याक ताचे पांय मोडोवंक आनी ताची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें खुर्सार जोडिल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरसीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोहन पावला म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. जाणें देखलां ताणें साक्ष दिल्या, तुमी सतपंचाक. ताची साक्ष खरी आपूण सक्त सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावच्या खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचे ते दीस घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनीक कडेन बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमाथेच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या भियान तो आपूण शीस म्हूण भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दिसच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळूंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणें सुगंध द्रव्यांनी माखून सणांच्या वस्त्रांत ती गुट लायली. जेजूक खुसालेल्या सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदळ कोणाकय दवरूंक नासलेलो. नवोच एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतू दवरलो. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. चमया जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा
बोरो शुक्रार, गुड फ्रायडे, सोम्या जेजूच्या कष्टा मरणाचो दीस आनी पवित्र देवस्तुती संभ्रमता आचरण करता. निमाणो शुक्रार सोडवणेचो पवित्र दीस आनी आयच्या ह्या दिसा आख्या पत्की मनशाकुळा खातीर सोडवण लाभोवच्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त आपणाकच कुडसार बेठयलो या बेठोवन दिल्लो दीस. करेजमाच्या सुरवातेर आमी सिंज आमच्या माथ्यार या गोबोर आमच्या माथ्यार कुर्साचो कुरू काण घालच्या मोरिफात आराम केल्ले आनी आयच्या दिसा आमी त्याच दिसाचो उगडास काण हर एका दिसा केल्लो कुर्साची वाट आमी उगडास काण आज कुर्सायल्ल्या जेजू मुखार आसांव, कुर्सायल्ल्या जेजूचें स्मरण करना आसांव आनी नियाळ करना आसांव. आज आमी नियाळ करचो संदेश कुर्सायल्ल्या जेजूक आयकोवया, गायिल्ल्या जेजूतावन आमी शिकया. Let us reflect over 7 words of Jesus and 5 wounds of Jesus. तर कुर्सातावन जेजून उसारलेली 7 उतरांचेर पयल्यान नियाळ करया. कुर्सातावन जेजून उलयलें पयलें उतर, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. जेजून आपणाक कुर्सार मारूंक कारण जाल्ल्या, कुर्सार मरोंक कारण जाल्ल्या हर एकल्याक बोगसाणें दिवच्या इराद्यान आपली तकली वयर उबारता, बापा समोर तांच्या बसत बोगसाणें मागता आनी म्हणटा, बापा तांकां बक्षी. तर हें बोगसाणें कोणाक पुरा? कायफासाच्या राजांगणांत थापड मारलेल्या त्या शिपायांक बोगसाणें, सोरांपरी येवन अनितीन धर्न कुर्साच्या मरणा पर्यंत कश्टिल्ल्या शिपायांक बोगसाणें, फारिजेवांक बोगसाणें, शिसांक तशेंच शास्त्र्यांक बोगसाणें, धवे वस्तू न्हेसून पिसो म्हूण लेखलेल्या हेरोदीक बोगसाणें, आपलो हुद्दो होगदाय नासतना हात धुवन फर्मण दिल्ल्या पिलाताक बोगसाणें, सर्ग आनी संवसारा मदें गोलगोत्ता म्हळ्यार काट्ट्या सुवातेर रुकाडाच्या कुर्साचेर उमकाळयल्ल्या, शिरको दिल्ल्या, तिंपी उडयल्ल्या शिपायांक बोगसाणें, कुर्साय ताका म्हणल्या लोकांक बोगसाणें, 30 नाण्यांक आपणाच्या गुरूकूच इकल्ल्या धर्मदूत जुदासाक बोगसाणें, 3 पटी नेगार केल्ल्या आपणाच्याच मोगाच्या शिसाक पेद्रूक बोगसाणें. अशें सट्टांकी बोगसाणें कुर्सार तो मागता, बापा तांकां तूं बक्षी. तें कितें करता तेच नेणांत. पापा जुआंव पौल दुसरो वातिकन शहराच्या आंगणांत परजेक मेळोवंक आनी बेसांव दिवंक येता आसतना मोहम्मद आलीक म्हणलो व्यक्ती गुळो मारता. पापसाहेब वातिकनाच्या शहराच्या त्या आंगणांत पडटा. आजुनी पापसाहेब पडलेल्या जाग्यार एक टेल्स आसा आनी वातिकनाचें एक गुर्त थंयसर घाला. आनी ह्या वेळार पापा जुआंव पौल दुसऱ्याक आस्पत्रेक दाखल करतात. गुळो मारिल्ल्या मोहम्मद आली म्हणल्या व्यक्तीक जैलाक घालतात. पापसाहेब चिकित्सा घेता, गूण जाता आनी पयल्यान तो जैलाक वेता. मोहम्मद आलीक भेटता, ताका बोगसाणें दिता, ताका आपडटा, जेजूचेंच रुपणें ताका दिता, हांव तुका बक्षिला म्हणटा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 18 वळ 21 म्हणटा, 7 न्ही बघा 7च्या 70 पटी तुमी बोगसाणें दिया, बक्षिया. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 31 वळ 35 म्हणटा, देवूच म्हणटा, हांव तांची पातकां बक्षितलो पूण तांच्या पातकांचो उगडास हांव केदींच धरचो ना. मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजूचें पयलें उतर आज आमचे कन घेवया घी. आजकाल कुटुंबान मनस्तापा वरवीं बोगसाणें नापयस जाला. एक इल्लेशें कितें मेळटा तर ताचे वयरच आमी टिका करन बोगसाणें दिनासतना पयस सरचें कुटाम आनी जिवीत आमी पळोवनूच आसा.
जेजू म्हणटा पयले वस्तू तुज्या भावा लागीं राजी जा, उपरांत ये तुजें काणीक देवाक समर्पी, ते मानवल्लें आनी भेटयलेलें बरी जाता. कुंभसाराच्या सक्रामेंतान जेजूस मणयारा बराबर तो बक्षिता. जिणेंत आमी पेल्याक बक्षिता गी. सेंट आगोस्टीन म्हणटा, इफ वी डू नॉट फॉरगिव वी कॅनॉट बी हील फॉर एवर. आमी बोगसाणेंच दिनातल्यार आमी केदींच गूण जायना, आत्मीक गूण जायना आनी बरेंपणी आमकां जायना. देखून मोगाळ भाव भयणो, जशें जेजू कुर्सांत हांव सक्टाय की बक्षिलो, आमी बक्षिया. आमकां रडयल्यांक आमी बक्षिया, आमकां दूख येयल्याक आमी बक्षिया, आमचे विरोध केल्ल्यांक आमी बक्षिया आनी आमच्या विरोध फितीसपणा केल्ल्या विरोध बक्षिया. तांकां बरेंच मागया आनी म्हणया बापा ते कितें करता तेच नेणात तांकां बक्षी. हे देवा लागीं मागल्यार मात्र पावना, आमच्या काळजांतावनी आमी बगसूंक फुडें सरया. दुसरें उतर कुर्सांत हांव जेजून उसारलेलें जावन आसा, म्हजे संगी तूं वैकुंठान आसतलोय. कुर्सार उमकळलेल्या स्वरान जेजूक साक्ष दिवन बोगसाणें मागलें. रोमी आडळत्यान दिल्ल्या शिक्षाचो परिणाम जावन गोलगोत्ता म्हणल्या काट्या सुवातेर काल्वार दोंगरार ते एक जण कुर्सार उमकळटात. निरापराधी जेजू मदगात, अपराधी सोरो हेवशीन आनी तेवशीन. आनी अशें आसता एकलो निरापराधी दाव्या कुशीचो स्वाफायदो आशेवन निराशी जावन म्हणटा, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय तूं बचाव कर. हो दाव्या कुशीचो सोरो त्याच रक्ताक तानेल्ल्या अधिकारी वर्गाचो जेजू कुर्सातावनी परीक्षा करता आनी देवाचो पूत वैगी नेगी म्हण तो निंदा करून परीक्षा करता. पूण उजव्या कुशीचो सोरो जेजूच्या कश्टाक सांगतपण दिता, जेजूच्या त्या दुखीक रक्ताक घामेक तो बुजवण दिता आनी म्हणटा, तूं सोडवणदार म्हण हांव मानता. आनी तो जेजू लागीं बोगसाणें मागता, सर्गाचें एक जिवीत, सर्गी जिवीत तो मागता. मातेवाचो वांजेल आदे 9:13 म्हणटा, हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंता खातीर. जुवांचो वांजेल आदे 8:30 म्हणटा, सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. लुकाचो वांजेल आदे 23:40 उजव्याक आसलेलो सोरू दयाळाय आनी बरेपण परगटलेलो म्हण. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय म्हण. त्या उजव्या कुशीच्या स्वराचें बरेपण त्या कुर्साच्या शिक्षे वेळार पळोवन जेजूस ताका एक इनाम कशें बसयता. आज आमच्या कुटुंबांनी राग येतना आमी कितें उसरता? वैकुंठाचें ऑपोजीट वर्ड यम कोण म्हूण वापरता, तूं थंय वेतलोय म्हूण आमी दुखयता. आमकां राग येतना आमी शिराप घालता, तूं बरो जायनाय म्हणटा. पूण जेजू त्या कुर्साच्या मरणा वेळारी, अकरेच्या घडये वेळारी, तूं आजच म्हज्या सांगात आसतलें म्हळ्यार तुका हांवें बोगसाणें दिलां. ह्या कश्टा वेळारी तूं तुजें आत्मा, तुजी पातकी जिवीत तूं सांडून उक्तें जिवीत तूं म्हज्या मुखार दवरलाय. तूं आज म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलें म्हणटा. आमचें जिवीत साबारपटी पेल्यांक कुल्पाकन उलोवचें, दुखोवन उलोवचें, हिंसण उलोवचें, द्वेश करून उलोवचें, पयस करचें. पूण जेजू कुर्सा पर्यंत मात न्ही, सर्गा पर्यंत त्या स्वराक लागीं करता. तर आमच्याच कुटुंबांत आसच्या सन्याक आमी लागीं करया गी. तिसरें उतर जावन आसा, स्त्रिये पळय तुजो पूत, आबळे तुजी माता. जेजून म्हणची ही उतरां जुआंव आनी मरयेक. जुआंव आनी मरी जेजूच्या मिसां वावरांत सांगतपण दिल्ली दादलो आनी स्त्री. जुआंव आनी मरी सोम्याच्या सुवार्थेच्या पावलांनी आपलीं पावलां काडिल्लीं खरी पाटलावदारी. मोरी आनी जुआंव जेजूक खावणेतावन कुर्सा पर्यंत पाटलाव करता, तर मोरी मात लागशिल्ल्यान जल्म दिवच्या घडयेतावन
पुताच्या मरणा पर्यंत लागशिल्ल्यान ती आसता. जेजू 30 वर्सां गुपीत जिणी 3 वर्सां परगट जिणी जियेलो. ह्या 3 वर्साच्या परगट जिणे वेळार जुवांव भोव लागशिल्लो जालो. पूण मरी गुपीत आनी परगट जिणेच्या आदी आनी 11 दिसां पर्यंत लागीं जाली. जेजू मोरयेक आनी जुवांव 12 धमदुतांक लागीं केलो. आनी अशें आसता मोरी आनी जुवांव कुर्सा मुळी आसतात आनी मोरयेक पळोवन म्हणटा हो तुजो पूत. आनी जुवांव पळोवन म्हणटा आपले तुजी माता. आज जेजू कुर्सार मरण पावच्या मरीफात आपल्या आवयकच म्हजी आनी तुजी मोरी जावन आवय जावन दिला. आपले तुजी माता म्हूण आज आमकांय तो सांगता. जुवांवच्या जाग्यार आज आमी आसाव आनी आमकां म्हणटा आळे तुमची माता. जेजू आपल्या आवयक आमच्या हाती दिला आनी आमी आपल्या आवयच्या हातांत आसा. जुवांव जेजूचो मोगाचो शीस. जेजू आसर्या करतना लागशिल्ल्यान आसलो. जेजूच्या जिविताच्या महान घडये वेळार तो लागशिल्ल्यान पळयलो. आनी अशें आसता जेजूक कुर्सायतना तो लागशिल्ल्यान आसलो देखून ताका म्हणटा आपले तुजी माता. मरी आमची माता. आज आमच्या कुटुंबांत आसची आमकां जल्म दिल्ली आवय आमकां एक मरी. आज ती मरी रडटागी आमचे तावन आमच्या कर्तुवांत हांव ती रडटागी आमच्या बऱ्यापणांत हांव ती आसून आसा. आज मोरयेचेच रुपणे आमच्या आवय तें पळोवया. आपली तुजी माता म्हणलें उतर आमी मानून घेवया. आमच्या आवयक आमच्या मरयेक जेजूच्या आवयक मरयेक आमी मान दिवया. आनी चवथें उतर जावन आसा एली एली लामा सबक्तानी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कोरिंथकारांक बरयल्लें 2 पत्र अध्याय 5:21 म्हणटा पातकाचें कत नातल्ल्याक देवान आमचे बसत पातकाचें बलिदान केलो. जेजूची कूड रक्तान घामेन दुखीन धुळीन बुडुल्लें. ताच्या कुमकेक कालवा दोंगरार कोणूच फुडें आयिल्लो ना सोमकलो ना. ताका आपडलोय ना. आनी ह्या वेळार जेजू असले एक संदिग्ध परिस्थिती पळोवन आपणें जे कश्ट आटाविटे दग्ध वळवळे खळवळे सगळें तो कुडी भितर बगोवन तो उसारता आनी उद्गारता म्हज्या देवा. पयल्यान म्हणटा तो म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय. बिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा जेजून उसारली उतरां निराशेची उतरां न्ही. त्या घडये आपणाचीच मनशां अशें केलें न्ही म्हणलें एक चिंताप आनी दूख ताका येता. तशें म्हणटा आदी जेजूच्या काळार सुरविल्ल्या पवी सभेन कुर्साचें मरण फरमयत आसतना कुर्सयल्लो व्यक्ती कुर्सांत हांव शिराप घालतलो आनी देवाक देवनिंदा उलयतलो उसारतलो. आनी त्या वेळार सैनिकां निसण धरून ताची जीब कातरताली. पूण जेजू मात्र बापा तांकां बक्षी म्हणटा बापा म्हाका कित्याक सांडलय म्हणटा शिवाय शिक्षा दिना शिराप घालिना. म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो साबारपटी आमच्या जिणेंत कश्ट संकश्ट पिडा शिडा एक्सिडेंट जातना आमी देवनिंदा उलयता देवा तूं खंय गेलोय म्हणटा. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय ह्या वेळार म्हणटा. देवाची मांडावळ वेगळीच. देखून बरोसो आमचो देवा थंय दवरया. आमच्या कश्ट संकश्टा वेळार देव आमकां विविध व्यक्तींक धाडून बरोसो दिता सांडून घालिना. तर मोगाळ भाव भयणीनो चवथें उतर आमचें करून घेवया. देवाक दुरसां नाशें नास्तीकपण वेंगी नाशें जिणेंत जीवघात करिनाशें. देवाचें योजना आमच्या जिवितांत कितें म्हूण समजून तें मिसांव जारी करया. मरणा पर्यंत आमचे मिसांव देवाचे मिसांव जारी करया. निराशेची वाट न्ही बरवशाची वाट दवर. कल्वार पर्वत पर्यंत आनी सर्गा पर्यंत आमी फुडें सरया. आनी बिस्प परत फुलटन जशें म्हणटा संवसारांतल्या सर्व रडण्या पैकी भुरग्यांच्या रडण्या पैकी वडिलांच्या रडण्या पैकी युवजनाच्या रडण्या पैकी भोव गुंडायेतावन दुखीन रडलेल्या जेजूचे रडणेंच महत्वाचें आनी प्रभावीक रडणें म्हणटा. 5वें उतर जेजू म्हणटा म्हाका थान लागल्या. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आय एम थर्स्टी.
आतां पॉझिटिव्ह ताण आसा, नेगेटिव्ह ताण आसा. पॉझिटिव्ह धनात्मक ताण म्हळ्यार आमी उदक आमकां ताणयल्या वेळार आमी आशेवचें. उदक आमकां ताण बगयता, सुशेग दिता, जिवसाण दिता आनी अशें उदका वरवीं आमकां स्पिरीट मेळटा या जिवसाण मेळटा. महात्मा गांधीजी आमच्या भारताक ब्रिटिशांत स्वतंत्र मेळ्ळें जें म्हणलें ताका एक ताण आसलें. तें ताण 1927 तें तमता. मदर तेरेजाक निर्गतिकांक अनाथ्यांक आपल्या आसऱ्यान दवरून सेवा करची एक ताण. ती दिसान दीस तें ताण सेवा दिवच्या मरिफात बगयता. कुटुंबांत भुरगीं आवय बापूय आज भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर बरो काम, बरें शिकप, बरो फुडार, बरें सैरीक मेळचें म्हणल्या खातीर तसली ताणेन ती आसात. हें स्वाभावीक धनात्मक ताण. आतां ऋणात्मक नेगेटिव्ह ताण म्हळ्यार जुद आसा बरी दुडवाची ताण, लैंगीक ताण, रक्ताची ताण, अधिकार जाय म्हणलो ताण, वायट करचें म्हणलें ताण. पूण जेजूचे ताण कसली? माते वसवांजेल अध्याय 20:7 वोळ 30:2 म्हणटा, कल्वार दोंगरार जेजू ताणेलो. कुर्साचे जड आयपोंदा तो पडलो, तो गमेलो, रक्तान बुडलो, धुळीन तो बुडलो आनी तो ताणेलो. आनी त्या वेळार वताच्या आतां कर्कट्या वता वेळार तो म्हाका ताण लागला म्हूण उदक विसरता आसतना शिपायांनी ताका दर्या आळमे हाडून शिरको बुडोवन हिसोपांच्या बडयेक लावन ताच्या ओंठाक लायतात. त्याच घडये जेजूक कोडू जाता आनी तो पियलो ना. जुओ सोवांजेल अध्याय 4 वोळ 14 म्हणटा, जेजू म्हणटा, पूण हांव दिता तें उदक तुमी पियेया. तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना. हांव तांकां दिता तें उदक तांचे भितर जर जावन सस्नीक जिविताचें उमाळटें तसलें उदक जावंक पावतलें. किर्तन 22 म्हणटा, म्हजी जीब म्हज्या थाळ्याक चिटकल्या, म्हज्या ताणेक म्हाका पियोंक शिरको दिलो. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत आमचें उतर शिरको जाला गी. आज आमच्या कुटुंबांत आमी शिपाय जाल्या गी. आमच्या कुटुंबांत आमी शिरकोस जावन जिवन आसा गी. आमी आमच्या पेल्याक आनी आमच्या कुटुंबादारांक शिरकोने बगार मोवा बरी आमी जियोंक आनी उलोवंक जाय. मुणयो ग्रंथ म्हणटा ते 15 वोळ 4, बुजवट दिवपी जीब जिविताचो रूख, कोटी जीब काळजां बेसा करता. तर आमकां आमच्या लागीं कोण येता तांकां आमी पियोंक उदक दिवया. आमच्या बोरांतलें, आमच्या बांयतलें, आमच्या बोटलींतलें. अनेकल्याचें जिवीत सुकोवंक सोडचें नाका. कित्याक सस्नीक जिवीत आनी जर आमकां देव दिता. एक कोप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ सुखोसो ना म्हणटा जेजू. तर अनेकल्याक ताण येवंक सोडचें नाका. आमी शिरको जावचें नाका. जिवीत आपुट्ट जावं. 6वें उतर संपदलें. जेजू म्हणटा, इट इज फिनिश्ड. जेजून खवणेतावन खुर्सा पर्यंत आपलें मिसांव काम जें कितें बापान दिलें तें पावयल्या उपरांत खुर्सातावन म्हणटा, संपदलें. आपणाचें जिवीत न्ही, बापाचें मिसांव ह्या संवसारी कितें दिल्लें लोकांक लागीं सरोवन तांच्या सांगात जियोवन तांकां सुवार्ता तांच्या लागीं जियोवन सुवार्ता परगट करून पिडेस्तांक गूण करून आनी अशें बापान दिल्लें सक्कर तें काम जाल्ल्या उपरांत तो खुर्सार म्हणटा, संपदलें. आज कितलेशीं भुरगीं परिक्षा संपदल्या म्हूण खुशयेन आसात. कितलेशीं आवय बापूय म्हजे दुवेचे आनी म्हज्या पुताचें काजार जालें म्हूण संतोशान आसात. भुरगीं बरें करून शिकोवन आसात म्हूण संतोशान आसात. आजकाल टिचरां वार्षिक शैक्षणीक परिक्षेचे रिजल्ट बरें आयला म्हूण संपदले म्हूण संतोशान आसात. पोंत पावले म्हूण संतोशान आसात. जुओ सोवांजेल अध्याय 19 वोळ 30 म्हणटा, जेजू शिरको सागतस संपदले म्हूण तकली बागयता. हें आपल्या बापाचे सोडवणेची मिसांव जारी केल्ले असो उल्लेख संपदलें. त्या फुडें त्या उपरांत जेजू आपल्या 12 धर्मदुतांक तेंचो मिसांव दिता आनी मुंदरसून तांकां आदेश दिता. जुओ सोवांजेल अध्याय 6 वोळ 30 आनी 8 म्हणटा, हांव सर्गीन तावन आयलां म्हज्या बापाची खुशी करूंक, म्हजी खुशी करूंक न्ही. देखून म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, विद्रुपी संवसाराक बरो रूप दिवंक जेजू संवसारी आयलो.
सैनीक बाल्यान आपले कडवळ उक्तें केल्ल्या वेळार तक्षण रगत आनी उदक व्हांवलें तो नीज क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तर आमकां ह्या संवसारी कितें मिसांव मेळ्ळा? आमी मरण पावच्या पयलें संपया. साबारांक धर्मिका जावं याजक जावं सोमयाचें मिसांव आनी सुंकाण हातीं घेवं. साबारांक लग्ना बेसा वरवीं कुटुंबा जिवीत बांदून मिसांव पोंता पावोवं. साबारांक आवकारपणाचें एक आपोवणें आनी सोम्याचें जिवीत पेल्यांक दाखोवन सुवार्थ परगट करचें एक मिसांव. हें सगळें आमी आमच्या ह्या संवसारी जिविताच्या आखेरा फुडें आमी संपवया आनी संपदलें म्हूण संतोशान म्हणया. निमाणें उतर जेजू म्हणटा, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती ओपून दिता. किर्तन 31 म्हणटा, देवच आपलो आसरो कडप आनी भद्र खोटें, निराशी जावचो ना जावंक सोडचो ना. आनी किर्तन म्हणटा, कंतीन विरल्यात म्हजे दोळे, म्हजो आत्मो आनी कूड सयत. विरोन गेला म्हजें बोळ आनी झरोन गेल्यान म्हजीं हाडां. जेजूची हाडां झरोन गेलीं. जेजू थकोन अस्कस जालो. जेजू कश्टलो पूण भियोंक ना. जेजू पडलो पूण थंयच पडोंक ना, उठलो. जेजूची दैवीक कूड बापातावन लाभलें. देखून तो म्हणटा, म्हजो आत्मो तुका ओपून दिता. कित्याक ताची कूड सैनिकांनी काण गेली, सोडती घालून ताची वस्तूर काण गेलें. तरी जेजू आतां म्हणटा, म्हजो आत्मो तुका ओपून दिता म्हणटा. तर म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून कुर्सांतान उसारली 7 उतरां आमी नियाळ्या. तर मोटव्यान जेजूचे 5 गाय नियाळ्या. उजवो हात खिळयलो, जेजूचो उजवो हात बेसांव दिल्लो हात. तो हात आपण गूण केल्लो हात. तो हात आशिर्वाद दिल्लो. तो हात गायिल्ल्यांक दुखेल्ल्यांक बुजवण दिल्लो. तरी आज किळ्यांनी तें आज रक्तान बुडलां. कुरीस आमी पळोवया, कुर्सायल्ल्या जेजूक आमी पळोवया. आमचे हात ताच्या उजव्या हाताक दवरया आनी आमी पेल्याक दुखोवचें नाका. आमच्या हातांत हांव बेसांव दिवया, कुमोक करया. जेजूचो दावो हात, तो भुरग्यांक आरावन पिडेस्तांक आरावन पटलून दवरलेलो हात, विस्तारून मागणें केल्लो हात. पूण आज त्या हाताकी खिळो मारला. तर त्या हाताचेर आमचे हात दवरया. आमी आमच्या लागीं जीं कोण रडोवन येतात तांकां आमचे दोनी हात उगाडून बुजवण दिवया. त्याच कुर्सायल्ल्या जेजूत हांव शिकया. तिसरें कडवळ. शिपाई बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें करतस व्हांवलें रगत आनी उदक. आज आमचो सुपेलो आस्पत्यान रगताक आनी आमचो सुसेजारचो उदकाक आवंड येतना आमी तांकां कितें गरजेचें दिवया. तांचें रगत आनी तांचें तान सुकोवंक सोडचें नाका. आमी जिवीत दिवचें उदक आनी रगत दिवया. आनी निमाणें जेजूचें पांय, उजवो आनी दावो पांय, मिसांवा खातीर धांवलेलो पांय, ताची पावलां आमी आमचे कन्न घेवया. ताच्याच कुर्सा पयण्यार आमचीं पावलां दवरया आनी ह्या फुडें आमी त्याच कुर्सायल्ल्या जेजूक पाटलाव करया. संभ्रमीक प्रार्थना. ह्या प्रार्थना वेळार वेगवेगळ्या गरजां पासत आमी मागतेल्या यासक गरजो उसारतना आमी तो चीत दिवन आयकून मौनपणी मागचें. गरजो उसारून जातस दिंबयेर पडून बापान तो भेटोवन दिवया. हर एका मागण्यांत 2 भाग आसात. पयल्या भागा वेळार उबी रावचें आनी दुसऱ्या भागा वेळार दिंबी मोडची. तर ह्या संभ्रमीक प्रार्थनांत आमी आतां वांटेली जावया. पवित्र सभे बसत प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे बसत प्रार्थुया. आखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीचे आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबानासतना वाखणच्या. ताणें आमची जीण संस्कार राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सरेस्परा बापा लागीं मागुया.
उद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतेन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या समया मरेपात. भाग्यवंत बापा पासून मागुया आमी बाबा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासून धरदुताच्या वर्गांके पवित्र सभेचो बापयानी गवळी जावन देवान ताका वेंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूं आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परचा चलोवं ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सरेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित सनवायच्या आनी सर बळिश्ट देवा भाग्यवान पेद्रोचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवान बापाचेर आख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवान बापा फ्रांसिसान आपल्या जानवायेच्या उतरान आनी परसळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें धीर अदीक तांडेल्या परी तिरायेन सुंकान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शिडयांक राखोंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बरमन मागता. क्रिस्ता आमच्या समया मरेपात. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागया आमी सर धर्मनिरेच्या वर्गांनी भावार्थ्यां पासत जर आयजक आमच्या गवळी बापाक आनी समेत गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्मण्याऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जना एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. क्रिस्ती धर्माच्या नव्या शिसां पासत मागया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या नवशिसां पासत भावार्थाची सता मनांत आनी काळजांत घेवं तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्रांवरी तांची सरपातकां भोगसून आमच्या समया जेजू क्रिस्त तांकां एकठांय कर म्हूण आमच्या दाळ बापा लागीं मागुया.
सर्व पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां भरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या शिसांचें गिन्यान उजवाडाय, तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाच्या झरीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिपात. आमेन. क्रिस्ती परचेच्या एकवटा पासत मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भवार दवरता ते आमच्या भावा भयणी पासत. काळजान आनी करनेन सदून तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले केस पवित्र एकठांय करून सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सुमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिपात. आमेन. जुदेवां पासत मागया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पासत देवान विंचलेली परजा जावन तांणी सर परजा मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलें तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विस्वासपण वळखून ताका विस्वासी रावूंक आनी ताच्या भासवण्या संपूर्णायन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक तुवें भासवण्यो केल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वें तुवें तुजी करून घेतिल्ल्या परजेक बसयल्ल्या सडवंदराक वळखोंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगोवंक पावय. हे आमचे मागणे देन आयकोन घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिपात. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरिनात तांचे पासत मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार म्हूण वळखून घेना तांचे पासत देवान नेमलेल्या एका सोडूनदाराक मानून घेवंक आनी सोडवण्याची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक
आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी स्वताच्या उजवाडाक पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखोंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर क्रिस्ता आमच्या सुमी आमरे पात. देवाचेर भवार्थ दवरिनात तांचे पासत मागया आमी देवाक वळखना त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खोत जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेधर आनी सस्नाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तो मेळ्ळो म्हणटस दादोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखोंक आनी अशें सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरून तुजे सीन येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या सकऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर क्रिस्ता आमच्या समिया मरे पात. आमेन. राज कारभाऱ्यां पासत मागया आमी हर एक देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे खुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळोवंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेधर आनी सस्नाच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभाराक देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकोन घे क्रिस्ता आमच्या समिया मरे पात. आमेन. तरे तरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मागया आमी तरे तरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्या देंवचाराच्या गुलापणांतली सोडाय म्हूण सर थराच्यो सांकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक खाण जेवण पिडेस्तां भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तणीर आसलेल्या
सर्गराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्पोद्भेदरा आनी सस्नाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवून कश्टतेल्यांची तूं घटाय. सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्याक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळायेची कनवड्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोश ती भोगोंक पावो. क्रिस्ता आमच्या समिया मारिपात. आमेन. दयकन बसा. देवस्तुतेचो तिसरो भाग कुर्सा सोनमान. देखून आतां क्रिस्त सोमण्यारी जळत्या वाती सवें दंपलो लोकुरीस घेवन मदल्या दारवट्यातावन आल्तरीक येता. आल्तरीर कुर्साचो एक एक भाग उगडच्या पयलें तकलेचो भाग, दुसऱ्यान उजवो बावळो आनी तिसऱ्यान कुरीस उगडून आपले रुकाड कुर्साचें ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवणदार म्हणून गायतना समेस्तांनी येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवन दिंबी मोडची.
नालिसयाचो संकेत जावन आसलेल्या खुर्सार जेजू मरून आमकां ताच्या पाटलावदारांक तो जैत असो आनी बरवश असो गुर्त कसो केलो. आतां ह्या ताच्या पवित्र खुर्सार मान करूंक हर एकल्यांनी कुमगाराक आयिल्ले बरींच येवचें आनी खुर्साचो उमो घेवचो. 4 सुवात्यांनी खुर्सा उम्याक अवकाश आसतलो. ह्या वेळार खुर्साचें भजन करून हो मिस्तेर गितां गायना सवें आमी नियाळया. नमः
क्रिस्त प्रसादाची रीत आयच्या देवस्तुतेचो 6थो भाग. देखून आतां रित्या आल्तरीक लुगाट घालून क्रिस्ताचो म्हणयारी जळत्या वाती बराबर विशेवाच्या आल्तरीतावन कुमगार घेवन मोटव्या पुरुषावार आल्तरीक येता. आमी भक्तीपणान वांटो घेवया. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायके सुभागी.
प्रार्थुया. सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणयेची नवी साल सदां तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. शुक्राराची देवस्तुती आमच्या गोळी बापान ती बऱ्या तरान चलोवन व्हेली. सर्वांच्या तर्फेन तांचो आभार हांव मानतां. आज आमचे मदें नवेच 2 याजक तुमकां पळोवंक मेळ्ळे. हे दोगी वातिकन रायबारीच्या विविध देशांच्या अपोस्तलिक नंसियाचे कार्यदर्शी जावन आसात. हे दोगी आमच्या गोवळी बापाच्या दाव्याक आसात. एकलो दाव्याच्या इशेन आसचो आमचोच गांवचो तुमकां पळयन कळटा. तांतलो आमच्या देशजीचो मोडुबेळ्ळे फिरगजेचो मानादीक बाब आयवन मार्टिस पयशिल्या बोलिव्हिया राष्ट्राच्या अपोस्तलिक नंसियाचो कार्यदर्शी मानादीक बाप आयवन मार्टिसाक तुमच्या आनी म्हज्या तर्फेन बरो येवकार हांव मागतां. मोगाच्यानो तांचोच सांगाती बाब आयवनाचो सांगाती वो अपोस्तलिक नंसियो आमच्या भारताच्या हाचो कार्यदर्शी इटली देशाचो ताच्या कुशीन आसा. गोळी बापा लक्षण आसा. मानादीक बाप आल्बर्टो नापोलितानो म्हणून हांगासर आसा. आज विशेष आमच्या मोगान हांगासर आयल्यात. डियर फ्रेंड्स, वी recognize the presence of Reverend Father Alberto Napolitano, who is a native of Italy. It is an honor to be graced by the presence of Secretary to the Apostolic Nuncio of India, Archbishop Leopoldo Girelli. On behalf of our Bishop, Most Reverend Gerard Isaac Lobo, and all the priests and lay faithful, I extend a warm and cordial welcome to Reverend Father Alberto Napolitano. Once again, Father Alberto, a warm welcome to you. I wish Father Alberto a good ministry at New Delhi and a pleasant time in the Apostolic Nunciature of New Delhi. फाल्यां पास्काच्या जागरणाची रीत सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून तुज्या कृपे परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला, तर तिचेर शुभमपणी तुजो आशिर्वाद पडोन तिका तुजें बोगसाने पावोसांव बुजोवन मेळो, तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान थीरपणान चलोन ससनाचें सूख ती भोगोंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं.